सडा चलपी सरकारी शाळेच्या कामाची मंत्री मिलिंद नायकान केली पळोवणी। ह्या कामाक लागून विद्यार्थ्यांक आनी पालकांक थाकाय मेळटली। सुमार 5 कोटी खर्च करून हे काम केला आनी ते पुराय जायत आयला म्हण म्हायती मंत्री नायकान दिल्या। RDX गो खातीर सडासान प्रसाद नायक। कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्या भागान वॉर्ड नंबर 5 एक गव्हर्मेंट स्कूल आणि म्हाका दिसता स्कूल स्टुडंट्सांक खबर आहा, त्यांच्या पेरंट्सांक खबर आहा, त्याच्या बरोबर म्हाका दिसता ह्या भागातल्या खुबशा वोटर्सांकूय खबर आसतलें, जेतूनसून इलेक्शनूय जाता खूब वर्सां जाली। हांगा म्हणजे एक पोलिंग हें आसता। हें स्कूल मातशें कंडिशन खूब वायट जाल्लेली, म्हणजे खूब काम आसलेलें आनी रिपेराक येयल्लें आनी आमी ताका रिपेराचें हें करून टेंडर घालून पास करून आयज तेचें काम चालू आहा, म्हणजे ऑलमोस्ट कंप्लीट जाय जालां, फुल्ली कंप्लीट जावना। ताका वयल्यान लिकेज आहा म्हणजे शीट्स घालपाचे, सगळे एक्सटर्नल पेंटींग, भितरले रूम पेंटींग, हॉलान बऱ्यापैकी पेंटींग करून काम केलां, आमी इन्स्पेक्शन करून येयलां, काम चालू आहा आनी ताका जाय तितले फॅन बीन बसोवन म्हणजे भुरग्यांची जी गैरसोय जाताली ह्या बारीकशा स्कुलान, बारीक म्हणजे बरी स्ट्रेंथ आहा तेजी, ह्या बारीकशा स्कुलान म्हणजे तेजें आनी एक आमकां गरजेचें पडलें की आमी सायडीचे सुशेनाश्रम स्कूल जे बांदता हांगा 100 मिटराचेर तेजें काम चालू आहा, ग्राउंड प्लस 4 बिल्डींग तें कंप्लीट जायसर ह्या स्कुलांसूनय आमकां बरो आदार जाला। कारण एट प्रेझेंट रायट एट दीस मुमेंट तुमी पळयशात जाल्यार थंयचे स्टुडंट्स आमी ते क्लासीस हांगा शिफ्ट केल्या, म्हणजे आमी दोनूय टायमींग एडजस्टमेंट करता। आमकां आनी एक थोडेशें एक्सटेन्शनूय मागला की जेणे करून तें स्कूल आमचें चालू जातलें सुशेनाश्रम। ह्या स्कुलाची जी गरजेचें तें चालू आसतना सुद्दां कॉन्ट्रॅक्ट चालू करून आयज जवळ जवळ तें काम सोंपत येयलां। आमी बाकीचो सगळो हें घेवपाक ऑफिसाचे तेंचे मनीस आसा, कॉन्ट्रॅक्टर आपयलो, म्हाका पावसाक लागून येवंक ना बाकीचे डिटेल घेवपाक। एक इन्स्पेक्शन दवरया म्हणून हांव येयल्लो। आमचे बरोबर सगळे आमचे मंडळाचे अध्यक्ष संजय भाई सातर्डेकर आहा, सगळे कावन्सिलर्स आहा आनी हे स्कुलाचे परत उरलेले थोड्या टायमान उरलेलें काम कंप्लीट करून घेवपाक जाय, तांकां हांवें डायरेक्शन दिलां।